समाज आसा साऊथ अमेरिका हय आनी तांचे एक मानप आशिल्ले की तांचे एक सायकल आसा कॅलेंडर आमचे कशें आतां 31 डिसेंबराक कॅलेंडर बदलता म्हळ्यार वर्स हे संवसार काय बंद जायना नवें कॅलेंडर तर तांचे कॅलेंडर जे आसा ते 1,44,000 दिसाचे कॅलेंडर सायकल आनी तातूंत तांच्या भितर थोडे मिथ्स आसा की तेंचे देव खंय जाता तितले ते समाजाक परफेक्ट करून पळयता आनी ते जायना जाल्यार परत सुरवात करता वर्ष काबार परत देव इतली सादी बिलीफ पूण ताचो सारको मॅग्निफाय जावन की त्या दिसा हे सगळे बंद जातले संवसार सोंपतलो आनी 21 ह्या फावटी 21 डिसेंबराक तांचे 13वे लायफ कॅलेंडर सायकल जो आसा तो सोंपता इतलेच कॅलेंडर काबार जाता 14वो सुरू जाता दुसऱ्या दिसा आनी त्या समाजातले लोक आसा न्ही ते बेजार आसा कित्याक तांच्या नांवान घाण जाता म्हणटा म्हणजे तांच्या संस्कृतीन खंयच बरोवना की संवसार काबार जाता म्हणून 31 डिसेंबर आनी 1 जानेवारी भितर जो हे आसा तोच तितलेच महत्व तांकां 21 डिसेंबर कॅलेंडर काडपाचें दुसरें लावपाचें हय इतलेच की परत एक नव्यानी सुरवात करता आनी इतलीच गजाल आसा आनी हाजे फाटल्यान कितले लॉजीक लोकांनी क्रिएट केला अननेसेसरी लॉजीक की 21 डिसेंबराक सगळे प्लॅनेट लायनीन येतले गॅलेक्सी अलायन जातल्यो हातून म्हाका दिसता सगळें पडना इट इज ऑल फॉल्स ना पूण त्या हे कित्याक जाता की आमचो संवसार कसो आसा आमचे युनिवर्स ब्रह्मांड कशें आसा हेच खबर ना लोकांक आमी जे शिकता ते खूब थियोरेटिकली शिकता आनी इनकम्प्लीट आसता आनी ते कनेक्ट जायना आमची एज्युकेशनल सिस्टम एज वेल एज सोशल सिस्टम दोनी आर नॉट टिचिंग अस टू एप्लाय आर नॉलेज दिता बट एप्लिकेशन ऑफ नॉलेज इज नॉट अर्धवट नॉलेजूच उरता सारकें आनी सगळें कन्फ्युजन जाता मागीर पूण ह्या निमित्यान घडये की तांचे 13वे कॅलेंडर सायकल सोंपता पूण तांच्या बद्दल म्हायती मेळोवप तांच्या बद्दल जाणून घेवप हे जावं शकता इतलेंच जावं शकता भंय बी आसपाचो कांयच प्रश्न ना म्हणजे दिस इज अ चान्स की आमी ती मायन संस्कृती आसा ती आमी बरे भशेन वळखुया ती कितें आसा ती पळोवया हो चान्स घेवया आनी वील डू दॅट इन्स्टेड ऑफ दॅट संवसार काबार जाता जे आमीच म्हणूना केन्नाय अशें बेजार जाले ओके सो प्रवीण एट दीस पॉयंट आमच्या दर्शकांक भितर एक्चुअली जे मायन कॅलेंडर आसा ताजी सायन्स कितें आसा एस्ट्रोनॉमी कितें आसा हे आमी मातशें दाखोवया How the Maya marked time, a system now called the calendar round. The calendar round is made up of 3 interlocking cycles: a 365-day solar year, a cycle of 20 names, and a cycle of 13 numbers. Days are designated by the way these 3 cycles line up. For example, this day is 3 Manik and the 14th of the month Pope, followed by 4 Lamat, 15 Pope, 5 Muluk, 16 Pope, and so on. 52 years will pass before the 3 cycles line up in the same way again. Then, these days will repeat. Like our days of the week, the calendar round cycles on and on forever. It is not by itself tied to any specific starting point in history. Just as Western culture measures its history from the birth of Christ, so the Maya measured their history from the date of creation. This system of dating is known as the long count. प्रवीण एक हाज्या बद्दल जेन्ना हांव चिंतता तेन्ना म्हाका दिसता हे संवसार काबार जावपाचें लॉजीक आसा हे एक्चुअली इट इज मिडिया इंटरनेट हे सगळें आनी एक पिक्चरूय आयिल्लो 2012 सो वॉट इज द रोल ऑफ टेलिव्हिजन शोज इंटरनेटार 2012 मानले की फक्त डूम्सडे म्हणून येता सो हाज्या फाटल्यान सी मिडिया कितें आसा मिडिया शूड सपोर्ट ट्रूथ मिडिया तेच खातीर आसता पूण मिडिया अशें सेन्सेशनलायझेशना फाटल्यान कित्याक पडटात कितें म्हणटा तूं नो मिडिया इज ऑल्सो अ बिझनेस इट इज अ बिझनेस ऑफ sometimes educating, sometimes entertainment. बरोबर जर लोकांक हे आवड आसता आमी पळयल्या फालतूंतले फालतू हॉरर फिल्म ताका टीआरपी आसता हॉरर फिल्म चल्ले बरोबर म्हळ्यार स्टोरी नाशिल्ले बरे ए ग्रेड फिल्म चलना पूण स्टोरी नाशिल्ले हॉरर फिल्म चलता अशें न्ही की लोक सगळे मानतात पूण अर्दवट मानप पूण म्हाका तरी दिसता चडशे सगळे मानना पूण ते अर्दवट मानप चड डेंजरस
म्हणजे रुमर मॉंगरिंग आमी म्हणटा न्ही की कोणाक चड शिकिल्ले ना लोक ते करतात ना, शिकिल्ले लोक चड करतात की तांचे कडेन टेक्नॉलॉजी आसता. बरोबर. इवन खूब फाटी आमी पळयले डिझास्टर्स बी जाता तेन्ना गव्हर्नमेंट खूब फाटी हे बी जॅम करता, SMS कित्याक लोक कितें कितें धाडीत बसतले नाका अशें. टेररिस्ट अटॅक जाता तेन्ना हे जॅम कित्याक करतात की ताणें धाडचें न्ही म्हणून, पॅनीक क्रिएट करची न्ही म्हणून. पूण अशा तरेन फॉरवर्ड्स खूब गेल्यात आनी ईमेलाचेर फॉरवर्ड करता तेन्ना ते धाडटात की तुमी आनी 4-5 जाणांक जर धाडना जाल्यार तुमकां आनी बरोबर ते आसता भानगड्यो. तर 21 डिसेंबराक संवसार काबार जावपाचो आसा ही थियरी ज्याचेर बेस्ड आसा ते मायन कॅलेंडर. आनी ते कॅलेंडर करणारे लोक म्हणजे मायाज. माया ही एक पुरातन साऊथ अमेरिकन संस्कृती आशिल्ली, एक खूब व्हडलें सिविलायझेशन आशिल्लें. एक ल्हानशें झलक मायाज कोण आशिल्ले ही आमी पळोवन घेवया. प्रवीण आतां हें जालें अबावट 2012 मायन कॅलेंडर. पूण मायन कॅलेंडर इतलोच संवसार काबार जावपाचो हो संबंद ना. मागीर लोकांनी न्ही थ्रू द पॅसेज ऑफ टायम अशें कितें 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 ताका सगळें एड करीत गेलें. आनी तातूंत म्हाका सरप्रायज जाता की इल्ले भुरगे आयले. आनी हांव जेन्ना प्रोग्रामाक बी लॅक्चर बी दिवपाक वता तेन्ना भुरगे ल्हान म्हजे कडेन आयले आनी म्हाका विचारपाक लागले की सर प्लॅनेट म्हणून एक कोण तरी नवो निबिरू काय कितें तरी आयला, तो पडपाचो आसा. इवन म्हाकाय खबर ना की असलो कोण प्लॅनेट आसा म्हणून. कितें लॉजीक आहे प्रवीण? वॉट इज दीस प्लॅनेट 21 तारखेक पडटलो अर्थाचेर बी कितें? हे परत तेच फॉरवर्ड केल्ले रुमर्स आहे. ओके. कोणे तरी तयार केला आणि ते कितें म्हणून एक्झॅक्टली वॉट इज द लॉजीक? ना खरें म्हळ्यार जर इतले प्लॅनेट जर आमच्या धर्तरेचेर येवन पडपाचे जर दोळ्यान दिसतले ते. आनी एक हांव वाचिल्लें आनी कितें एरिस म्हणून प्लॅनेट आसा, मागीर थोडे म्हणटात सुनामी जातली त्या दिसा. आतां ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा हांच्या खातीर कितें तरी सायंटिफीक बेजीस आसपाक जाय. आनी हांवें थोडे इमेल्स पळयल्यात जे सांगता की नासान सांगलां, नासाचें नांव घालून. हय. तर अशी जर कोणाक इमेल मेळ्ळी जाल्यार हांव कितें म्हणटा, तुमी नासाच्या वेबसायटीर वचात, ती तांकां फॉरवर्ड करात. हय तांकां फॉरवर्ड करात, तुमी कन्फर्म करात. बरोबर. आनी कोणें सांगलें म्हणून एक्सेप्ट करपाक जायना. आमच्या हेवटेन तेवटेन कितले लोक सायन्साचे लोक आसात. काय न्ही जाल्यार आमच्या टिचरांकूच वचून विचारात स्कुलांतल्या. बरोबर. स्कुलान सारकें शिकूना आतां शिकय. प्रवीण एक तुजे कडेन उलोवन म्हाका खूब बरें दिसलें. एक्चुली म्हाका तितली आशिल्ली खात्री, पूण आमच्या दर्शकांकूय खूब बरें दिसतलें की 21 तारखेक खरो संवसार काबार जावपाचो ना, आमी फुडेंय बी बरे भशेन पृथ्वीर जगतले. पूण खरें म्हळ्यार जे मनीस बऱ्या मनीसपणा खातीर, ह्युमॅनिटी खातीर वावरतात, एनवायरमेंटा खातीर वावरतात, तेच हे करतले. आनी म्हाका दिसता हे अशे ओकेजन्स न्ही, एक गजाल आसा हे नेगेटीव सिनारियो, हातूंतल्यान भंय वाडटा, पॅनीक वाडटा, पूण त्याच बरोबर दुसरे लोकूय तयार जाता, एज्युकेट करपाक हाचेर डिस्कशन जाता. कळ्ळें न्ही? जर खंयचो प्लॅनेट येवन हांगा पडपाना जाल्यार खंयचे प्लॅनेट्स आनी खंय खंय आसा हाचेर तरी म्हायती मेळपाक स्टार्ट जाता. बरोबर. मायन म्हणून समाज आसा हे तरी लोकांक कळटा, ताच्या कॅलेंडरा बद्दल कळटा. अशेय कॅलेंडर्स आसता म्हणून कळ्ळें. मागीर वेगवेगळ्या समाजाचे वेगवेगळे कॅलेंडर आसात काय हाचेर कितें तरी जाणविकाय वाडटा.
म्हणून ताका पॉझिटिव्हज आसा. शेवटी आमी ते सेम पॉयंटार पावले परत, संवसार काबार जावपाचे. म्हाका तरी दिसता की आमच्या वर्ल्ड प्लॅनेट अर्थ ही सुंदर जर काबार जाली जाल्यार आय थिंक ह्युमन बिंगसूच ते करतले. तुजें कितें मत आसा? हय ना, कित्याक आतां ज्या तरेन इनसेन्सिटिविटी, हांव म्हणना की चडांत चड लोक कितें वायट करता, पूण मेजॉरिटी इज इनडिफरंट. पडलेले ना घडे ते करनात, पूण दे आर इनडिफरंट टू इट. आनी तातूंतल्यान इनडायरेक्टली सपोर्ट करता. सो इट इज हेल्पिंग नर्चर द नेगेटिव्ह सिनारियो. आनी त्या भायर आमचे सगळे जे बाय प्रोडक्ट्स, पोल्युशन आसा, हे ते कितें जालां लावपाक. बरें म्हळ्यार विथ टेक्नॉलॉजी, विथ नॉलेज, विथ विजडम आमी आनी बऱ्या तरेन जगपाक जाय आशिल्लें. पूण आमी मोर केअरलेसली जगता. कित्याक बिहेवियर जो आसा न्ही हो व्हॅल्यू सिस्टमांचेर आसता. आनी व्हॅल्यू सिस्टम्स हे सगळ्यांच्या बऱ्या खातीर कॉमन गूड जो आसता हे पळोवनूच जावपाक जाय. आनी हांव जेन्ना कॉमन गूड, स्पेशली आमी जेन्ना उलयतात, कॉमन गूड इज नॉट ओन्ली ऑफ पीपल, इट इज ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, ऑफ द एंटायर युनिवर्स. जो आमी पळोवना, आमकां खबर ना तो युनिवर्स, कॉमन गूड ऑफ एवरीबडी. हाच्या फाटल्यान जितले लोक फाटी सरतले, फाटी लागतले, तितले बरें जातले. हांव सद्दां सगळ्यांक तेच सांगता की प्रत्येक क्षण, मे एवरी मोमेंट बी द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू इयर इन युअर लायफ. म्हळ्यार खंयचोय दीस, मागीर तो 21 तारीख जावं नाल्यार 31 डिसेंबर जावं, कितेंय जावं, तुमी नव्या तरेन, नव्या पद्दतीन फुडें सरात. बिकॉज दॅट इज वॉट वी डिजर्व फॉर आवर सेल्फ, टू स्टार्ट फ्रेश. ओके, सो हाच्याच बरोबर तुका हांव देव बरें करूं म्हणटा. ऑल द वे वेळान वेळ काडून तूं हांगा आयलो, संवसार काबार जावचे पयलीं एक आमचो बरोच भासाभास हांगा रंगात आयलो. आनी आमच्या दर्शकांकूय बी हाचे बद्दल नॉट ओन्ली संवसार काबार जावपाना, तुजो प्रोग्रामूय काबार जावपाचो आनी सगळें चालू उरता. सो आमचे कसो तो कन्सेप्ट डूम्सडे आसा, तो एस्ट्रोनॉमी, सायन्स एंड इवन लॉजीक आनी कॉमन सेन्स हाका कसो रिलेटेड आसा. सो हे तुवें बरे भशेन आमकां सांगून दिलें. तुमच्यो एक्टिविटीज अश्योच संवसार काबार जाय पर्यंत चालू उरूनी. तुमकां गुड हेल्थ आनी गुड विशेस अशें हांव मागून थँक्यू म्हणटा. थँक्यू व्हेरी मच. तर ह्यो आशिल्ल्यो 2012 एंड ऑफ द वर्ल्ड ह्यो सगळ्यो काणयो. तुमच्या हाजे बद्दल कितें मत आसा? तुमच्या हाजे बद्दल कितें विचार आसा? ह्या प्रोग्रामा बद्दल तुमचो कितें फीडबॅक आसा? तो सगळो म्हाका हांगा म्हज्या ह्या ईमेल आयडीचेर मुद्दम मेल करात आनी तो आमकां खूब मोलादीक आसता. संवसार काबार जातलो काय ना म्हाका खबर ना, पूण आमचो आयचो एपिसोड काबार करपाचो वेळ मात जाल्लो आसा. संवसार जर उरलो जाल्यार फुडल्या आठवड्यात परत मेळुया आनी अशीच नवी नवी म्हायती, नवे नवे विज्ञान जाणून घेवया. पळयत रावात अंतरिक्ष अप अँड अवे, ओन्ली ऑन, तुमकां खबरूच आसा न्ही, प्रुडंट मिडिया.